कोरोनाच्या फाटभुंयेर गोंयांत शेनवाराय चडशीं दुकानां बंद. लोकांक भुसारी सामान आनी भाज्यांचो उणाव जावचो न्ही म्हूण होम डिलिव्हरी प्रक्रिया सुरू जाल्या. थळावे आमदार, पंच, सरपंच, नगरसेवक लोकांक घरांनी सामान पावयतात. कोणेच भिवचे न्हय. गोंयांत कड्डण आनी हेर गजालीचो उणाव ना म्हूण मंत्री गोविंद गावडे प्रुडंटा कडेन उलयलो. ग्रोसरी शॉप्स म्हापशान बंद असल्यामुळे आणि जो आमकां वॉर्ड नंबर 10 जेका आमी डिलर अपॉइंट केलेलो तेका काही अडचणीमुळे तेणें आयज ही वॉर्ड नंबर 10ची आनी वॉर्ड नंबर 13ची ऑर्डरी आपूण करिना जसो असो तेणें आमकां मॅसेज दिलो. त्या नंतर दुसरो वेंडर आमकां अपॉइंट करूच्या अजून शक्य जालें ना. त्या नंतर वॉर्ड नंबर 10तले सगळे आमचे यूथ तेंच्यांनी एक पुढाकार घेतलो. ते म्हणाले की आमी ज्या म्हापशांतल्या काही शॉपांसून किंवा बागायतदार म्हण ह्या हांगासून माल हाडया आनी वॉर्ड नंबर 10तल्या लोकांची जो डिमांड आसा तो जरी 100% नसलो तरी आमी किमान 70% तरी पूर्ण करूया. ह्या खातीर आयचे सगळे यूथ म्हणजे एकत्र येयले आनी तेंच्यांनी म्हणजे माल जो त्या गुदामांसून उखलल्या पासून हांगा पॅकिंग केलो. पॅकिंग करून डोर डिलिव्हरी पर्यंत दिली. मेहनत घेतली. हांव खरोच त्यांचो इतको ऋणी आसा की अशा प्रकारचे सहकार्य स्वताहून दिले. ह्या सगळ्यांनी मेळून म्हणजे एकी कडेन येयले आमी आनी ह्या सगळ्यांनी मेळून इतकी आज मेहनत घेतली. First of all, I would like to thank my villagers for taking such a great initiative for providing us with the basic necessities. They have been calling us through phone, through WhatsApp, and asking us like what you all need. And this is the thing I can say I highly appreciate of them for providing this, because for the first day it was like we didn't have anything, and from the next day they called us and they said tell us your orders, whatever we can provide you all, we'll be giving you all. And they have been coming door to door for providing us. And if we come over here, we have been maintaining the the meter distance this thing. And I thank all of them for taking such a great initiative. 20 सुमार व्हॉलंटियर्स जे घरांनी वस्तू पावोवपाक शकता, लोकांक आदार दिवपाक शकता. भोव करून आमचे जाणटे जे पिडेवंत आहात आनी जांकां भायर वचपाक जायना तांकां आदार दिवप आमचें कर्तव्य. सो आमी 20 व्हॉलंटियर्स सप्लाय केले, तांकां पास सप्लाय केले आहा. ताजे भायर प्रत्येक पंचायतान सरपंच आनी पंच हांकांय व्हॉलंटियर पास दिल्ले आहा. आनी तांकां रिक्वेस्ट केला की एक वॉर्ड जो आहा आनी एक वॉर्डाचो पंच जो आहा तांणी जे सप्लायींग एजन्सीज आहाय ते आयडेंटिफाय करपाचे, लोकांक ह्यो गरजेच्यो वस्तू जे सप्लाय करपाक ताणें आयडेंटिफाय करपाचे, तांची नांवां आनी तांची एप्लिकेशन ऑन ईमेल कलेक्टराक धाडपाची आनी तांकांय मागीर एक वाड्यांत ह्यो सवलत्यो प्रत्येक मनशाक आपल्या घरां भितर रावन मेळपाक शकतल्यो. म्हाका आनीक खूब खूश भोगता की आमी एक प्रोजेक्ट केल्लो कम्युनिटी फार्मिंग, कृषी उर्बा आमचे दावरली. फाटल्या 6-7 दीस जरी तर आमकां व्हेजिटेबल भायरसून येनासलो, आमच्या शेतकार भावांनी आनी भयणांनी हो व्हेजिटेबल जावं मुळो जावं भाजी जावं प्रत्येक व्हेजिटेबल लोकांक पावयलो. तुम्ही सांग कितें सामान हाडला? तूर डाळ हाडल्या, चणा डाळ हाडल्या, मूग हाडल्या, बारीक रवो हाडला, मयूर तांदूळ हाडले बॅग, छोले हाडले आनी सफेद वाटाणे. तुम्ही आता खंयच्यान हाडला सामान हे सगळें? तालुका सोसायटी हेड ऑफिसांतल्यान. सध्या तुमच्या गुदावान असले ते सामान हाडला तुम्ही? कोल्हापूरसून आज गाडी येयली, ती सगळ्यांक आमी सप्लाय केली प्रत्येक गांवांनी. आणि फाल्यां बीन गाडी येतले तुमचे? फाल्यां ना, फुडल्या 2 दिसांत येतली. गाडी येवपाक मातशें प्रॉब्लेम जाता. ओके. आणि हे माल मागीर कोण व्हरून पावयतले? माल त्यांचे व्हॉलंटियर आसतले, प्रत्येक वॉर्डाचे व्हॉलंटियर येतले, ते व्हॉलंटियर बिल दितले आनी ते माल घेतले आनी ते घरपोच तांकां दितले. सुद्धा कुयदाद आमी घेतले. सरकार तटस्थ आसात आणि सरकार हे सगळे हँडल करपा खातीर तांचे कडेन गव्हर्मेंट मशिनरी आज काम करता.
त्याचप्रमाणे यदा कदाचित जर असे खूब दिसोड्याक वचणारे लोक जे असतात किंवा त्यांचे कडेन रातचे दिसाचे काम गेल्यारूच रातची चूल पेटपाचे असे लोक असतात किंवा आज खूबशे दीस जाले ते कामाक वचनात, जर घडये तांचे कडेन असे सुद्दां जर लोक जर असले जाल्यार त्या पंचान तांकां आयडेंटिफाय करचे, आमचे कडेन आमदारा कडेन किंवा आमदारा कडेन ताजें लिस्ट दिवचें आणि त्या संदर्भात प्रत्येक आमदाराक आज इन्स्ट्रक्शन गेल्ले आसात आणि त्या संदर्भात प्रत्येक आमदार जो आसा किंवा पंच जे असतात किंवा सरपंच जे असतात ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी व्यवस्था आमी कलेक्टर मार्फत किंवा खंयचे पुलिसेचे मार्फत आमी हे सगळें पावोवपाचे तांकां निर्णय घेतिल्ले आसात. पूण कृपा करून हात जोडून हांव तुमचे कडेन मागतां की घरांतल्यान भायर सरूं नाका. एक व्हायरस सबंद जगाक आज नायनाट करपा खातीर उटिल्लो आसात. आमची जबाबदारी आसा की आमी घरान बसून जे शक्यतो थोडे टेस्टी खावचे पेक्षा आमी थोडेशे बेगीन सुद्दां जर जेवले जाल्यार म्हाका दिसता आमी खूब जतनाय आनी जबाबदारी घेतले अशें आमी म्हणपाक शकतले. एखादे वेळ कोवीड जावन एखादे वेळ आमी आमचो स्वताचो अंत करून घेवचे पेक्षा घडी आमी 2 दीस उपाशी रावपाक शकता, ही तरी कापसतात आनी ही तर हिम्मत आमचे कडेन आसा, ही तर क्षमता आमचे कडेन आसा. पूण कृपा करून आज डॉक्टरांनी वेगळो वेगळो सल्लो दिल्लो आसा, तो सल्लो तुमी आपणायचो. पुलीस भाव आमचे रात दीस काम करतात, तांकां सहकार्य तुमी करचें. खंय मजा किंवा हॉलिडे आसा म्हणून रस्त्यार तुमी भायर येवचे न्ही, इतलेंच तुमचे कडेन नमळायचे मागणी आसा. सिव्हिल सप्लाय मिनिस्टर येनात्यान तुमकां मुखावयले 2 म्हयन्याचे कडधान्य जे आसा ते बरोबर आमी दितले, हेंवूय तुमकां हांव. पेडणे वाठारांतले सबंद जे गांव आसात ते खुबशे गांवांन लॉकडावन आसात. अजून मेरेन खंयचीय दुकान ओपन ना, पूण जशे लॉकडावन केल्लेले आसा त्या खातीर खुबशे असे प्रश्न निर्माण जायत आसात की परगांव म्हणजे मेडिकल स्टोर आहा आणि आता एक प्रॉब्लेम असो जाल्लो आहा की मेडिकल स्टोर ओपन आहात आणि लोक हांगार येत आहात, वखदां व्हरत आहात आणि आता परिस्थिती अशी जाल्या की आमच्याकडे जी वखदां जी लायफ सेविंग ड्रग्स आहात ते सुद्दां सोंपत येयले ऑलमोस्ट. आयज फाल्यां सोंपतलेच ते आणि आमकां जे डिस्ट्रिब्युटर आहा किंवा हे आहा आमकां परत तेजे कांयच चान्सीस ना परत मेळपाचे. आणि फाल्यां सोमारा जर परत जर पेशंट आमचे कडेन येयले किंवा हे जाले जाल्यार आमी कितें करपाचें असो आतां सद्या आमचे कडेन प्रश्न आहा. आणि सोमारच्यान आमी एक वेळ मेडिकल स्टोर बंद दवरूं शकता, कित्याक आमकां काय सप्लाय काय जायना तो पर्यंत आमी खंयसले मेडिसीन दिवं शकना न्ही. हांव दूधकार दुकानदार, तांकां दूध सारकें मेळना तेन्ना कितें आनी कांयच मेळना हयसर, तेन्ना कितें करपाचें आमी. पंचायतीचे 9 नंबर आहा, 9तलो एकूय आन्सर येना, विचारपूस कांयच करिना, तेन्ना कितें फुडें कितें. आनी आमदार येना, आमचो आमदार न्हिदला, आमदार सुशेगाद मडगांवान येतला. हांगा भाजी येतली, दूध येता, दूध चालू केलें 2 दिसांक, पण भाजी येतली आनी कितें हे येतलें, ग्रोसरी येतली आनी कितें येतलें, धान्य येतलें, आजून ताका येवंक ना. आमी वण फिरता. आणि आयज कॉपर्टी हेतून व्यवसाय हांव वाटकाल्यान हेतून म्हाका ऑफिसांतून हे घेतला, होम डिलिव्हरी हांवें पास घेतला. म्हाजी फॅक्टरी आहा दुधाची. दूध वेजिटेबल हांवें आयज बेळगांवच्यान मागयला, बेळगांवच्यान मागून एक पॅकेट तयार केला. ते 7-8 प्रोडक्ट भितून घातला, हरवी मिरची, हरी कोथंबीर, बटाटे, टमाटे, कांदे हे सगळें घालून एक 300चो पॅकेज केला. असो एक पॅकेट केला. दूध 1 लिटर दूध त्याच्या वांगडा 300 पॅकेट हांव होम डिलिव्हरी व्हरून माझे व्हॉलंटियर्स घेवन होम डिलिव्हरी व्हरून पावयता. जे म्हाका फोनाचेर कॉन्टॅक्ट येता पळय तांकां. लोकांक भरपूर त्रास जाला. 2-4 दीस जाले लोकांक कितें ना, आमच्या वाडा तर जे लेबर कास्ट लोक आसा ते उपाशी आसा कालच्यान. तांकां आमी कालच्यान कितें कितें पावोवपाची तयारी करता. डिलिव्हरी केन्नाच्यान स्टार्ट केल्या तुमी? डिलिव्हरी आत्ता 1 वर बाद जालें आमी डिलिव्हरी स्टार्ट केला. पण दूध हांवें अशें लोकांक भरपूर पावयलें. दुधा बद्दल कितें प्रोब्लेम जावना, फक्त आमकां व्हेजिटेबल्स मेळनासली. आणि आता आमकां सगळ्या पुलिसांनी बी करून सहयोग करून आमी सगळे बॉर्डरवाल्यांक गाडी सोडून बी तेंच्यांनी आयज भाजी आसा ती सगळ्यांक पावोवपाची आणि सांज पर्यंत रातचे 12-1-2 कितकेय जावं पण सगळ्यांच्या घरा कडेन हे पावयतलो हांवें. To minimize the risk, we have made circles on the entire road and we are helping people to get basic essentials. It is today we are supplying vegetables, all types of vegetables. We brought the whole load from Belgaum. I want to thank the North Goa collector who helped me to speak to the SP of Belgaum and collector of Belgaum to see that these essentials reach Goa.
I personally spoke to the SP and he was very much convinced that the essentials are required. Our collector North, Madam, spoke personally. I want to thank the SP North also, who has got his batchmate friend over there. We also has phoned him to send essentials, not to make any problem. And practically yesterday we supplied eggs at the same place. Today we are supplying vegetables. Not to make crowd, we are telling the police to see that distancing is kept of at least 1.5 meters. And basic items for the households are being given. So this same practice we have done yesterday for eggs in Arpora Nagua. Tomorrow we are doing with vegetables. In the next 2 days groceries will come. We are going to see that supply of groceries will be done from the shops to the households in packets of 500 and 1000. So all these things are very much important and to be spearheaded by the village heads, that is sarpanchas, ward members, all the panchayat members, the MLAs concerned. All those people have to take utmost care, and they have to see that all the people who are coming do not crowd, do not come in close contact with the other person.